नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया चमकेल खबरो। वास्को बायणा दुचाकीन राखणे कटड्याक धपको दिल्ल्यान 23 वर्साच्या गिरीश गुरक ह्या तरणाट्याक उड्डाण पुलावेल्यान सकयल पडून आयले मरण, जाल्यार दुचाकीच्या फाटल्यान बशिल्लो वाटावलो सुदैवान। कुट्टाळे व्हाळात वाठारात 34 वर्साच्या बायलेचेर जालो सुरी हल्लो। तकलेर आनी मानेर सुरयेन हल्लो केल्ल्यान तिका जाल्या गंभीर दुखापत। वेर्णा पुलिशेन दुबाविता आड खुनाचो यत्न केल्ल्याचो गुन्यांव केला नोंद। हळदोणे सावियो लोबो ह्या 54 वर्साच्या दादल्याचेर घरांत रिगून केलो जीव घेणा हल्लो। सावियो ह्या हल्ल्यात जाल्या गंभीर जखमी। पुलीस करतात तपास। निकरपाल दवल्ली वाठारात रस्त्यार आनी घरां भायर साठवल्या सिवरेजीचें उदक। वाठारात पातळ्या घाणी घुट्टांनी संबंधिताक कागाळी करून अजून ना कसल्योच हालचाली। लोकांनी केलो सणसणीत आरोप। ओमकार हत्ती परतून पावलो गोंयांत। ओमकारान कडशी मोपा वाठारात केला प्रवेश। शेता बागायतींचे लुकसाण सुरू। राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ओमकार हत्तीच्या हालचालींचेर दवरल्या नदर। आणि दिवचल पालिकेच्या वॉर्डांची फेररचना करतना केला व्हडलो घुसपागोंदळ। ही फेररचना 2021 वर्सा काडिल्ल्या अधिसुचोवणेक धरूंक ना म्हणून आदल्या नगरसेवका मदीं पातळ नाराजी। आता खबरो विस्तारान। कुट्टाळे व्हाळान वाठारात 34 वर्साच्या शीतल पालेकर ह्या बायलेचेर तिच्याच फामिलींतल्या एका दादल्यान सुरयेन हल्लो केल्ल्याचे मुखार आयला। तकलेर आनी मानेर सुरयेन हल्लो केल्ल्यान शीतलाक गंभीर दुखापत जाल्या। तशेंच तिका वाचोवपाक आयिल्ल्या तिच्या बापायचेरूय हल्लो जाल्ल्यान ताकाय दुखापत जाल्या। वेर्णा पुलिशेन ह्या प्रकरणांतलो दुबावीत सुशांत शिरोडकर आड खुनाचो यत्न केल्ल्याचो गुन्यांव नोंद केला। पळयात। कुट्टाळे व्हाळात वाठारांतल्यान एक धक्को दिवपी घडणूक मुखार आयल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या वाठारांत एकल्यान आपल्याच फामिलींतल्या 34 वर्सां पिरायेच्या बायलेचेर सुरयेन खुंची हल्लो केलो। शेनवारा सकाळी ही घडणूक घडली। हे विशीं 66 वर्साचो गोकुदास शिरोडकार हांणी वेर्णा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोकुदास शिरोडकर हांची धूव शीतल पालेकर कुळारा रावपाक आयिल्ली। शीतल शेनवारा सकाळी फुलां काडपाक घरा भायर सरिल्ली तेन्ना 47 वर्साचो दुबावीत सुशांत शिरोडकार तिचे कडेन आयलो। तुझे लग्न जावन तू कुळारा कित्याक येता अशें विचारीत दुबावीत सुशांत हाणें शीतला कडेन वाद घातलो। तिका वायट उतरां दीत तिचेर सुरी हल्लो केलो। शीतलाच्या तकलेर आनी मानेर सुरयेन हल्लो केल्ल्यान तिका गंभीर दुखापत जाली। मजगतीं आपल्या धवेक वाटोवपाक म्हूण धांवून आयिल्लो शीतलाचो बापूय गोकुदास शिरोडकर हाचेरूय दुबावितान हल्लो केल्ल्यान ते लेगीत जखमी जाले। दुबावीत हो कागाळदाराचो पुतणो लागता, मात तांचे फॅमिलीत बरे संबंद नाशिल्ल्याचें कळून येता। मजगतीं हे प्रकरणा विशीं वेर्णा पुलिशेंत दुबाविता आड खुनाचो यत्न केल्ल्याचो गुन्यांव नोंद केला। फामिली मदले वाद आनी सोऱ्याचे गुळेत हो हल्लो केला आसूये अशें कळून येता। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार। हळदोणा वाठारात एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या। ह्या वाठारात रावपी सावियो लोबो ह्या 54 वर्सां पिरायेच्या दादल्याचेर कांय अनवळख्या मनशांनी घरांत रिगून जीव घेणो हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात सावियो गंभीर जखमी जाला। पुलीस फुडलो तपास करतात। पळयात। राज्यात गुन्यांवकारी घडणुकांनी भर पडत आसा। हळदोणा वाठारात घरात रिगून एकल्याक जीव घेणो हल्लो केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण घरात भितर सरतना सावियो लोबोचेर 2 अनवळख्या मनशांनी हल्लो केलो खंय। ह्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी जालो। हे घडणुके उपरांत रोखडोच ताका म्हापसा हांगा जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलो आनी थंय ताजेर उपचार सुरू आसात। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी केस नोंद करून फुडली चौकशी सुरू केल्या। हल्लोखोरांक सोदून काडपाचें काम सध्या सुरू आसा। आता ती आल्या न्हू तेजी बायल तू रावता खंय? तुजें नांव सांग. म्हजें नांव सावियो लोबो ट्रॅक्टर। हांव हाललो घरा भितर। खंय रावता तू? हांव गणकोय हल्दोना रावता। कितें प्रॉब्लेम जाला न्हू, तेजी बायल म्हाजी मोटरसायकल सदांच पेट्रोल आसना। तूं भयणी घेवन विचार नाल्या एलशाक विचार पेट्रोल नासलेलें आनी गाडी मातशी फाटीं रावली। तो कितें सांगता, म्हाज्या बायलेक तूं थांबयता आनी भितर घेवन चेड्याक घेवन आख्खें दार फोडून नाल्यार म्हाजे भयणी कडेन व्हिडिओ आहा सगळो, तो व्हिडिओ तूं फॉरवर्ड कर। आख्खें दार फोडले, म्हाजे गाडीचे आरशे फोडले आनी म्हाका तोर अहो कातरलो। पूण म्हाजो टायम बरो आसलो। म्हजे पांय म्हाका म्हाजे आदले पुर्वजांनी मारलो। तुका कितूर मारलो? हे चॉकअप आसता न्हू, तो हेजो फुडलो चॉकअप म्हाजो चॉकअप घेवन ताणें तो घेवन गेला बायकीचो। बायकीचो। आनी तूं सांग तो चॉकअप फोडले कितें जावंक फावो?
पूण म्हाजे आड पांयचे बरें आसलेले म्हणून हांव साल्वार जालो आनी मागीर हांव धांवलो आनी व्हिडिओ काडूंक गेलो पळय तेन्ना मागीर ते पळयले आनी तो कितें सांगता जाणा तूं तो कितें सांगता तो सांगता आपल्या घरांत येयलो हांवें घरा वयता जाल्यार तुजी सीसी कॅमेरा दाखय म्हाका तुजे रेस्टॉरंट तूं आयज गेल्लो जाल्यार दाखय कोण तो नाव कितें तेजें? आं तेजें नाव कितें म्हणलं? मेल्विन फेर्नांडीस तो बेटा पुलीस सगळे आपले पूण पळय when time comes you cannot play with मनशाची खेळप न्हू बरें न्हू ही गुंडा आनी एक गाल गुंडागिरी ही दादागिरी गोंयान न्हू आल्दोनान खंयचोच चलची ना. म्हजें नांव फॅन्सिला फेर्नांडीस आनी सावियो लोबो म्हजो भाव अरावंड 4 o'clock तो रक्तान व्हांवून आमच्या बिल्डिंगान आयलो आनी सांगूंक लागलो की ताका मारला म्हणून. आमी कोणें मारला सगळ्यांक विचारलें बिल्डिंगान कोण मेल्वीन ताजो चेडो आनी कोणें घेवन येवन मारला म्हणून लागले दारान भितर येवन मारला. सो एंड वॉट हॅपन नो ही इज नॉट वेल. 2 years back I put him in Kripa Foundation. First time in his life he got this mental condition. And आता परतून ताची स्टार्ट जालें ताका पिटर कॅस्टलनशिपा व्हेल्लें हांवें. सो हांवें म्हणलें बेश्टो सांगता म्हणून हांव पर्सनली घरा वचून पळोवंक गेलें पळय जाल्यार घर आख्खें दार फोडलेलें आहा ग्लास हेजे जनेलाचे फोडलेले आनी आख्खें घराक रगता. हांवें रिमूव्ड द व्हिडिओ आख्खें म्हणजे स्टार्टींग सान सगळें भितर बसून परत वॉशिंग मिशिनान अशी बसून ताका मारला तिणें. सो दॅट्स इट लायक यू नो. आनी मारपाचें रिजन कितें? मारपाचें रिजन सी आय रियली डोंट नो. तो कितें म्हणटा की आपणान म्हणटा आपल्या बायकाची पेट्रोल काबार जाता आनी आपणान म्हणटा ताजे बायले फुडल्यान हें करता. आय डोंट से दॅट ही डजंट ट्रॅवल ही इज ट्रॅवलिंग दीस डेज आय अग्री. बट म्हज्या हातून कितें न्ही एनी प्रॉब्लम गो टू द पुलीस स्टेशन एंड गिव अ कंप्लेन एंड at least tell the police to catch him and bring him instead of hitting this way. किती म्हटलं तुम्ही कोणाचे पेट्रोल सोपले म्हटले तुम्ही? बाचे तो बाग ओव्हर सांगता. सी आय वॉज नॉट देयर टू विटनेस टू सी वेदर हू इज टेलिंग द ट्रूथ. तो म्हणटा आपल्या बायकाची पेट्रोल काबार जालें म्हणून ताजी गाडी बायले फुड्यान थांबली म्हणटा. सो ताका ती राग म्हणटा. आय रियली डोंट नो बिकॉज आय एम नॉट सायडींग एनीबडी. त्याच्या बायलेच्या फुडल्यान थांबली. गाडी सो हांव नको फॉर इट तुका सांग बिकॉज आय वॉज नॉट देयर टू विटनेस वेदर इट रियली हॅपन बिकॉज ही इज सिक. आय अंडरस्टँड. तुमच्या भावाक कितें इंजुरीज जाल्या? इंजुरीज ताका आख्खे पोंत पडले हिंगा पळय आतां एक्सरे गेलो ताका हिंगा ताजो 8 डिसलोकेट जाता ताजें हें सुजलां आनी सगळ्याक पळय तेजे फोटोज पळय तूं आख्खे रोगतान भरलेलो. एसोड कहो जालो कितें म्हणून? तो म्हणटा सुरी मारले म्हणटा तोरसार घेवन म्हणटा आतां पोंत पडले ताका नाल्यार तुमी हॉस्पिटलान वचून विचारात थिंगा आख्खे हिंगा हें जालां ताका पळय प्लास्टर घालून हा. गोमंतक टीव्ही खातीर विना मांद्रेकार. दिकरपाल दवल्ली वाठारात सध्या भलायकेचो गंभीर प्रश्न निर्माण जाला. वाठारात रस्त्याचेर आनी लोकांच्या दारांनी सिवरेजीचे बुरशे उदक साठिल्ल्यान वाठारांत घाणी घुट्टाणी पातळ्यात. संबंदीत खात्यांक लेगीत साबार फावटी कागाळी करूं नये अजून मेरेन कसलेच हालचाली नाशिल्ल्यान वाठारांत रावपी लोकांनी तिडक उक्तायल्या. पळयात. हे मॅच जाल्यार खूब वर्सां जालीं आनीक हे मॅच जावपाक कारण जेन्ना हें उदक आमचें फ्लोट जातालें तें मिलिटरीन बंद केलें. डिफेन्स मिलिटरीन आमचें बॉर्डर आहा तें बंद केलें. तें वेस्ट वॉटर आपल्या जे एरियान नाका म्हणून काचे मिलिटरी आमचे फौजी आहा ते शीक पडटा कित्याक मलेरिया जाल्या अशें तांकां जायती डिफिकल्टी जाल्या आनी ते हॉस्पिटलान बी आशिल्ले. तांकां लागून तेंचो कमांडरान तें बंद केलां आनी अशें सांगलां तुमचें उदक तुमी खंय तरी हें करा अरेंज करा. हें उदक लोकांचें वेस्ट उदक कंटिन्यू न्हांवता जावं टॉयलेटांतलें उदक तें आनीक हें उदक कंटिन्यू वयतालें ते कारणाक तें बंद जाल्लें आहा. आनीक आमचें आयप्पा टेम्पल आसा आयप्पा टेम्पला समोर हें दिसता टोटली स्टॉक जाल्लें आसा उदक. आनीक हितून आमी जायते डिसिजन घेतलें जावं आमचे PW मिनिस्टर बाब दिगंबर कामताक मेळ्ळे आनीक आमचे बाब आदले मिनिस्टर फिलीप नेरी आतांचो क्रूज MLA आनीक उल्हास तुयेकाराक आमी सगळे मेळ्ळे आनी सगळे डिपार्टमेंटान जायती इन्स्पेक्शनां बी केल्लीं आसा. आनीक त्या कारणाक हें उदक खंय वचपाक चान्सीस ना. आनीक जी आमचे MLA बाब विजीट करून गेल्ले हांगा सद्याक 25-30 घरां आसा. 30 घरां आसा तीच 200-250 लोक आहा म्हणटा ते रेंटान दवरल्ली आसा. हे आमी सांगपाक गेल्यार हे अशें सांगता ते. आनीक आमकांय दिसता जे ल्हानसो वाडो आहा तितून ल्हानशा लोकांक रावचें अशें आनी भाड्यान दवरप हें चलना कित्याक हांगा उदक वचपाक वाट ना.
म्हाका दिसता आमी जायते डिसिजन घेतली, जायती इन्स्पेक्शनां केली. हांव एज अ वॉर्ड मेंबर VP दावोली दिकारपल्लीचो पंच आनी हे 11 नंबरान पडटा. हे एक प्रॉब्लेम उदकाचें जाल्लें आसा सारकें. हे आमी कशें सॉल्व करचें तें आमकां कांय कळना. आता ते उदक क्लियर करता पळय भरलेले ते कोण पंचायत काडटा ते ना ही हांगाचो लोक पयशे कंट्रीब्यूट करता आनी दिसाक 2-2 टँकरां व्हरून शोरेजाक कॉन्ट्रॅक्ट दिता, व्हरता बाबडे. ही लोक आपले पयशे कंट्रीब्यूट करता आनी एका दिसान फूल जाता. हे अशें कशें लोकांक कितले म्हण पयशे काडटलो. म्हाका दिसता ही गव्हर्मेंटान जायते तितले आमी दिगंबरा मेळटले ताणें दखल घेवची. आमचे मातशे ल्हान आनी आमच्या लोकांकूय सांबाळचे. कितले लोक कितें सांबाळचे जाता ते भाशेन कॉर्डिनेशन करून आमी हे मातशें क्लियर करचें. पंचायतीक दिला कंप्लेंट आणि हेल्थाक दिला आणि कलेक्टर दिला आणि बिडियाक केला आणि ते कोण बी ऍक्शन घेना. पेपर बी आसा, पेपर बी दाखयता पोलीस स्टेशनाक बी दिला. सगळे पेपर आसा. हां 4-5 घर हिंगा आसा सकल सगळे उदक बंद करपाक ना हे लोक. सद्दां सांगून 3 महिने जाले तर 100 टँकरा उदक भरून भायर धाडले आणि राती काही मिशन लावून वॉटर लावून भायर उडयता आणि दिवसाक इतले उदक भरता. देवळाक आतां भक्त लोक येवपाक बंद केले. 3 महिने जाले. 3 फंक्शन बंद केले आम्ही, कॅन्सल केले. शिवरात्री, गुडू पाडवा, होळी सगळे बंद केले आम्ही. भटजी सर मलेरी गिलेरी आमच्या भुरग्यां ल्हान भुरगीं आसा हिंगा मलेरी आसता. ते कोण बी केअर करना हिंगा. पंचायत बी करना, हेल्थ बी केना. सगळे रिपोर्ट कंप्लीट दिले आता. कंप्लेंट दिला तू कंप्लीट दिले 8 दिवस झाले. सो एक घरा बंद आते लोक बेजारून गेला. बेजार झाले सगळे हिंगा. सकलचे वयल्यान लोक हसतात. वयल्यान लोक काय त्रास ना. आमगे सकल असता ते लोक रडपाचे, वयल्यान हसपाचे. सकाळ वाट ना गटार वचपाक उदक तर सर मिलिटरी बंद केले. पहिले वाट असले, पहिलीसून वाट असले. आता 3 महिने झाले बंद केले. रस्ते डांबर रोड केले पाटल्यान. ते अजिबात बंद केले रस्ता. दुसरं वाट ना ना दुसरं वाट ना सर. उदक सोडपानाच उदक सोडपाक वाटच ना आता सध्या. फोटो मारून घेतो पाठी देवळां बी येता उदक हे गटाराचे. हा सर देवळ भरून येतलो. आता हे उदक माती घालून बंद दवरले म्हणून वगी रावले आणि ते मुखार पाटल्यान बी उदक रावले. सकल वचून हे वाटेन उदक आसा, मुखार बी उदक आसा. अजिबात बंद केले मिलिटरी सांगतलो वचून येयले. पावसा उदक सोडटा आम्ही. हे उदक सोडपा ना. पंच कोण तुमचं? पंच आमगे पाकल्या येरकेले. पाकल्या हां तेका सांगू ना सांगले साधा येतलो. सांगून हे बी बेजार झाले. असे टँकरांनी 4-5 टँकर काढले आणि थंय उदक सोडपाचे, राती मिशन हरपाचे सोडपाचे आणि दिवसात म्हणल्यार असे सोडपाचे. इतले पाणी भरता. राती काढले दिवसा काढता. राती भरले म्हणल्यार थंय ते आनी लोक बी सोडपा ना. हांगा मिट्री आसा, मिट्री सगळे रोड केला, उदक सोडना तेणी. हा 1 दीस बरे 3 महिने झाले. सगळे फंक्शन कॅन्सल केले. शिवरात्री, गुढीपाडवा, होळी सगळे कॅन्सल केले. धाकटी भुरगीं आसा थंयचे भाड्यान आसा. वचून कितें करपाचें बाबा. मागेर बी पांय मोडला, चलपाक येना. हांगा चार करना लोक कितले सांग आणि राती काढले आणि सकाळी म्हणले अशी सोडता. ओमकार हत्ती गोंय महाराष्ट्र शिमेवेल्यान परतून गोंयांत पावला. ओमकारान सध्या पेडणेच्या मोपा कडशी वाठारांत प्रवेश केला. ह्या वाठारांतल्या शेतां बागायतींचे लुकसाण करपाक ताणें सुरवात केल्या. राना खात्याचे अधिकारी ओमकार हत्तीच्या हालचालींचेर नदर दवरून आसात. मजगतीं रातच्या वेळार भायर सरचे न्हय. हत्ती दिसल्यार ताचे लागसार वचचे न्हय. संबंधीत प्रशासन वा राना खात्याक कळीत करचें. भुरग्यांनी तशेंच जाणट्यांनी काळजी घेवची म्हणून तामोशे मोपा उगवे ग्रामपंचायतीचो सरपंच सुबोध महाले हांणी लोकांक सुचोवणी दिल्या. दिवचल पालिकेच्या वॉर्डांची फेररचना करताना व्हडलो घुसपागोंदळ केला. कांय वॉर्ड तर गरजे भायर फोडल्यात. देखून कांय आदल्या नगरसेवकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. मजगतीं हे फेररचनेक हरकत घेवपाची तयारी आदले उपनगराध्यक्ष नारायण बेतकीकार हांणी दाखयल्या. पळयात. येवपी पालिका वेंचणुकेचे फाटभुंयेर दिवचल पालिकेच्या वॉर्डाची फेररचना केल्या. पालिकेच्या 14 मदले 3 ते 4 सोडले जाल्यार हेर सगळे वॉर्ड फोडल्यात. देखून आदल्या नगरसेवकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. ही फेररचना 2021 वर्सा काडिल्ली अधिसूचनेक धरून ना अशें तांचें म्हणणें. 2021 नोटिफिकेशन धाडलेलें RDR की कितें कशें करप
तातूंत स्पश्ट केल्लें आसा की सगळे वार्ड हे इक्वल करचे आनी दुसरो पॉयंट आसा भितर की फिजिकली जॉग्राफिकल एरिया आसा पळय ते मेंटेन करचे म्हणजे जो लागीं आसा ते करचे. आज जे पळयत जाल्यार तुमकां लक्षात येतलें की जे हेवटेन काडला ते वटेन मारला ते वटेन काडला हेवटेन काडला हें म्हाका तरी बरोबर दिसना. आनी आज म्हजे कडेन स्टॅटिस्टीक आसा म्हजे कडेन बिचोली म्युनिसिपालिटीक 12,761 वोटर्स आसा. एक्चुली हे आसले SIR पयलीं 13,623 आसले SIR जावचे पयलीं. SIRान जवळ जवळ 862 मतां भायर पडली आनी आतां 12,761 मतदार हो ताच्या हेचेर आसा. तर हो जर काडीत तर 12,761 डिवायडेड बाय 14 आमचे वॉर्ड आसा जाल्यार एका वॉर्डान 911 पडटा. ते म्हणजे स्पश्ट. आता हितून कशें जाता 911 म्हणजे 911 हांव म्हणूं शकना भितर ते 50 प्लस मायनस जावं शकता हें हांव मान्य करता. पूण जे आज तुमी पळयता तर एका वार्डान जवळ 592 आसा म्हणजे जवळ म्हणजे खूब आनी एका थोड्या 1,000 वयर आसा. हाचे बद्दल म्हजें ऑब्जेक्शन आसा. दुसरी गोश्ट कशी आहा की जे हांव स्पश्ट घालता म्हणजे बाकीच्या नायक नगर हे 34 हे व्हडले बूथ आसा 500चे वयर आसले ते तशें दवरपाक जाय. ते अर्दे अर्दे करप हे योग्य न्ही. त्याच बरोबर आनी खंयचे खंयचे आसा ते तेचे सगळे केल्ले आसा. म्हणून म्हजें हांव सोमार दीस हेच्या वतीन हांव कलेक्टराक जो ERO आसा इलेक्ट्रिकल रजिस्टर्ड ऑफिसर तेजे कडेन हांव म्हजें ऑब्जेक्शन प्लस सजेशनूय दितलो. सांगपाचें म्हणजे कशें आहा की इलेक्शन हें कशें आसता की हांव न्यूट्रल रावूंक दिता म्हणजे म्हाका कोणचें हें नाका. आज जर पळयत जाल्यार हांव पूण 3 कडेन सुद्दां फॉर्म भरूंक शकता थंय हांव येवंक शकता. पूण म्हाका म्हजें हांव चिंतिना कशें आसा हेचो परिणाम कितें जाता की जे लोकेलिटी एरिया आसता तांकां तितली सर्वीस मेळना. आज तुमी पळयता म्हणजे बाकीचो अर्दो पार्ट काडला आनी नायक नगरान अर्दो पार्ट थंयच दवरता. आतां तांच्या खातीर परत वचून थंय करतलो काम करतलो. काम करपाक सुद्दां हांगासर मागीर ताचें हें मेळना. डेवलपमेंटा खातीर कशें आहा ही कनेक्टिविटी आसपाक जाय. एक वार्ड आसा तो पद्धतीन आसता जाल्यार तेची काम करपाक हें जाता. नाजाल्यार कितें जाता कांय जर प्रोजेक्ट म्हणजे ऑब्जेक्शन जाता बारीक हें जाता कामां जायना. म्हणून म्हजें कितें आहा बिचोलीचें डेवलपमेंट जावपाक जाय जाल्यार हे जो फेररचना आसा तेचेर सरकारान विचार करपाचो आनी इक्वल दवरपाचें. इक्वल म्हणजे अशें हांव म्हणटात ना की बाबा प्लस मायनस 50% जावंक शकता पूण जे आतां तुमकां फिगर सांगला त्या प्रमाणे ते जावंक म्हणजे स्पश्ट मत. म्हाका एक सांग ह्या जे फेररचना केल्या ताचो सादारण कितल्या वॉर्डांचेर परिणाम जाला? जो जे कितें आहा पयलो एक कोण सोडले जाल्यार कशें जाता बाकीचे 3, 4, 5 ह्या हाजेर फोडाफोडी जाल्ले आनी त्या बद्दल म्हणजे कांय पडना. फोडाफोडी केलो काय हरकत ना पूण ते जे मतदार आसा किंवा एरिया आसा पळय सारके सद्या आतां आजून म्हजे कडेन म्हणजे सकाळीं म्हजे कडेन नांव सांगता गुरदास करपे नांवाचो म्हजे कडेन रस्तो आयला तो भायले पेट रावता आनी भायले पेटीन सणेकार ते करपे पर्यंत घरां ही हांवच आसा वडाचो वडा जाता कितलीं वर्सां जालीं ती वडा आसा ते रावता भायले पेटीन ती म्हणजे सरकार काडली आसा तुमी ह्या हाच्या खातीर BLO आसा पळय BLO हेंचे हेल्प घेवपाची आनी करपाक जाय. ते BLO हे फिल्डान काम करतली पोलीस तांकां खबर आसता ही घरां खंय ही घरां खंय पडटा. BLOचो रिपोर्ट घेवचो तांकांय भितर हें करपाचें आनी मामलेदार किंवा कलेक्टरान हो जो रोल करचे पयलीं BLOचो रिपोर्ट घेवचो तांकां खबर आसता की ही घरां खंय बाबा खंय आसा खंयच्या वार्डान आसा खंयच्या पार्टान आसा पार्ट वर्क पळोवपाक जाय सेक्शनां पळोवपाक जाय. सेक्शन एक सेक्शन तुम्ही 2 कडे डिवायड करू शकता. एक सेक्शन दिले दुसरे आसपाक म्हणजे तुजी मागणी आसा फेररचनेचेर फेरविचार जावचो. फेरविचार जावपाक तूं ऑब्जेक्शन केन्ना फायल करतलो? हांव सोमारा फायल करता. सोमारा लास्ट जाता त्यामुळे फायल करतलो. एक्चुअली म्हाज्या हांव एकच नासलो बऱ्याच जणांकडे म्हाका फोन येवपाक लागले भाई हांव लक्ष कितें. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. गोमंतक नाट्य महोत्सवाक नेटान सुरवात जाल्या. गोमंतक नाट्य महोत्सव 2026 हांणी आयोजीत केल्ल्या ह्या खाशेल्या महोत्सवात प्रेक्षकांक हांसप कॉमेडी आनी मनरिजवणेचो दुप्पट डोस 4 दीस अणभवपाक मेळटा. आयतारा फोंडेच्या राजीव कला मंदिरात सूर्याची पिल्ले ह्या नाट्यप्रयोगान नाट्य महोत्सवाक सुरवात जाली. सोमारा लाडकी बहीण योजना हें नाटक फोंड्यां सादर करतले. 9 एप्रील मेरेन हो नाट्य महोत्सव फोंड्यां म्हापसा मडगांव आनी पणजे ह्या मुखेल शारांनी जातलो.
आयतारा चल्ल्या नाट्य महोत्सवाच्या उक्तावण प्रयोगाक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. वास्को बायणा उड्डाण पुलावेल्यान वतना दुचाकी चलोवप्यान राखणे कटड्याक धपको दिल्ल्यान 23 वर्साच्या गिरीश गुरक ह्या तरणाट्याक उड्डाण पुला सकयल पडून मरण आयलें. ह्या अपघातान दुचाकीच्या फाटल्यान बशिल्लो ताचो इश्ट सुदैवान वाटावलो. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. पेडणे सातोड्या पुलाचेर एक टेम्पो उमथोवपाची घडणूक घडली. ह्या अपघातात 5 जाण जखमी जाले. उपरांत तांकां उपचारा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. पळयात. ही आता बायपास काडटा ते कोणी हांगा ते जाल्यार ते सारकेच डेंजर न्हू. बरोबर. आमचे लोक गांवांतले येतात आनी आतां तांकां कशें वचपाक जाय आनी कितें तें तांकां कळना. सारकें. ती एक तर गाडी मदीं येता, हांगा कोण तरी मदीं येयलो आसतलो आनी ती गाडी तेजेर चडोवची पडटा म्हणून हो डायरेक्ट सकयल गेलो. बरोबर. तेका ऑप्शनच ना न्हू. आनी गाडी कसा आहे भायर भितर मारपाक हो जालो डिवायडर, ते सायडीन ती पेलेटा लायले, तो वयतलो खंय. बरोबर. ती गाडी तरी डायरेक्ट भायर मारली, नाल्यार तो नाका ते आमचे कोणी गांवांतले ते जाग्यार वयतले. हे तेणी आतां केला ते कितें तरी आमकां आतां 1.5 म्हयनो जालो उदीक ना. 1.5 म्हयनो आमी आतां उदीक ना. घरांत आतां आमचे जाणटे आसात, बशी सकाळी च्या घेतली रांदतली म्हणून तांकां उदीक ना. आतां हांव त्या भुरग्यां कडेन उलयलो तेन्ना आतां तेंच्यांनी खंयचें उदीक सोडला ते वाणा. बरोबर. काल बी आमच्या हांगा उदीकूच ना. हय न्हू. ही परिस्थिती आतां कितें हांच्यानी ठरयलां आनी कांयच कळना. ते म्हणटात मोपा उदीक वयता. आमचे आतां 5 घरांचे उदीक मोपा वयता. बरोबर. सारकें. बाकीच्या अख्ख्या गांवांक उदीक येता. आमी हे उलयले, तो कितें उलयता काय म्हणटात. बरोबर. पण हांगा लायटीचे खांबे आसा पण लायट ना कांयतरी. हांगा कांयच तेंच्यांनी करूंक पळयना जाल्यार ते तांकां खबर आहा पेडणेकार मामा म्हणून न्हू. हडफडे बॉश रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण येवपाच्या प्रकरणात सौरभ आणि गौरव लुथराक निमणे म्हापशेच्या जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान जामीन मंजूर केला. या प्रकरणाविषयी न्यायालयान महत्वाची निरीक्षणां नोंद केल्यात. पळयात पुराय बातमी. हडफडे बजपाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण येवपाच्या प्रकरणात सौरभ आणि गौरव लुथराक निमणे म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान जामीन मंजूर केला. मात क्लबा खातीर फटीचे दुकुमेंत सादर केल्ल्यान लुथरा भाव पुलीस कस्टडीत आसा. मजगती ह्या प्रकरणा विशीं न्यायालयान महत्वाची निरीक्षणां नोंद केल्यात ती अशी: संबंदीत गुन्यांव खून सारख्या घृणास्पद गुन्यांवांच्या वर्गात येना. मरण घडोवन हाडपाच्या उद्देशाचो कसलोच आरोप ना. तांचे पासपोर्ट निलंबीत केल्ल्यान आनी लुकआउट नोटीस जारी केल्ल्यान ते पळून वचपाचो धोको ना अशें केला नमूद. चड काळ बंदखणीत दवरल्यार ख्यास्त थारतली अशें म्हणीत न्यायालयान लुथरा भावांक जामीन मंजूर केला. बर्जबाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या प्रकरणात दुबावीत सौरभ आणि गौरव लुथरान ह्यान आदी जामीन अर्ज दाखल केल्लो. तो म्हापशेच्या अतिरिक्त जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान न्हयकारिल्लो. मात आता ह्या प्रकरणात तांकां न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केला. मजगती रोमियो लेन क्लबाच्या उजो प्रकरणात 306 साक्षीदारांच्या साक्षी सयत 4000 परस चड पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात सादर केल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापसा शारात वाडत आशिल्ल्या गुन्यांवाच्या फाटभुंयेर टुगेदर फॉर म्हापसा फोरम आणि मार्केट असोसिएशनान पुलिसांचेर दबाव वाडयला. तांच्यांनी पुलीस अधिकाऱ्यांक मेळून 7 दिसां भितर ठोस कारवाय केली ना जाल्यार फुडलीं पावलां उबारपाची शिटकावणी दिल्या. मजगती आमकां कांय पुरावे मेळ्ळ्यात आनी बेगीनूच चोर सापडटले अशी माहिती पुलीस अधिकाऱ्यांनी दिल्या. पळयात. जवळजवळ 6 शॉपां चोरट्यांनी फोडली आनी पयशे तेंच्यांनी तेतून लंपास केल्लेले आसा. आणि त्या संदर्भात आम्ही त्या शॉपकिपरांक सांजे आम्ही मेळ्ळे आणि त्यांची समस्या जाणून घेतल्यो आणि मागीर आम्ही PIक सांजे मेळ्ळे आणि आता आमचे DYSP आणि आता न्यूली प्रमोटेड SP सलीम शेख हांकांय आम्ही मेळ्ळे
आणि त्यांच्यानी 100% आमकां आश्वासन दिलां की हे चोरटे जे आसा हे आमी थोड्या दिसा भितून तांकां थोडो क्लू मेळ्ळो आसा आणि ताबडतोब ते हेजे अरेस्ट करतले आणि हेच्या फुडें म्हापशा ह्यो समस्या जावच्यो ना आणि तेंच्यांनी सांगलां की आमचेय सहकार्य तांकां जाय त्या दृश्टीन आमी सहकार्य करपाक रेडी आसा आणि हांगा पेट्रोलिंग मातशें वाडोवपाक आणि ज्या पॉयंटाचेर पेट्रोलिंग करूंक जाय ते पॉयंटाचेर पेट्रोलिंग करचें आणि त्या दृश्टीन आमचे सहकार्य तांकां आसतलें. म्हापसा मार्केटान थोडें सिलींग जावपाची गरज आसा, गेट घालपाची गरज आसा, ओपनिंग जे आसा गेटी त्यो पॅक करपाची गरज आसा जेणे करून जे चोरटे भितून वयता आणि जे अनयूज स्ट्रक्चरां आहा म्युन्सिपाल्टीची ती म्युन्सिपाल्टीकूय आमी रिक्वेस्ट करतले की तेंच्यांनी ती स्ट्रक्चरां पॅक करची, ताका गेट घालची जेणे करून वयर अनैतीक सगळे कारभार जे चालू आहा ते बंद जावचे. 6 दुकानां फोडली. खंय तरी म्हापशेकारांक सुद्दां भंय निर्माण जाला. म्हाका स्वताक सुद्दां असो भंयसो आसता की घरांत बाबा केन्ना दार उक्ते आसत आनी कितें कोण भितर सरलो, इतलो भंय म्हापशान निर्माण जाला. सो आमी पुलिसां कडेन मागला की जे लेबर जे म्हापसा रावता तांचें सुद्दां व्हेरिफिकेशन करचें. म्युन्सिपाल्टीची एक्चुअली सगळ्यांक व्हडली जबाबदारी आसा आणि ते केन्नाच आपली जबाबदारी बऱ्या तरेन पार पडटना दिसना. पूण म्हणून आमी स्पेशल रिक्वेस्ट पुलिसांक केल्ली आसा, ऑथॉरिटीक केल्ली आसा की तुमी रेकमेंडेशन हे म्युन्सिपाल्टीक दिया किंवा एडवायस हो म्युन्सिपाल्टीक तुमी करा की मार्केट जे आसा ते सील करपाचें जेणे करून रातचे 11 ते सकाळी 5:30-6 जायसर मार्केटान कोणाकूच वचूंक दिवंक जायना. जर कोण भितर आदळ्ळो जाल्यार ताका अरेस्ट करपाची किंवा ताजेर एक्शन घेवपाची अशी ही आमी रिक्वेस्ट हांकां PIक आनी SP केल्ली आसा आनी तांकांय ती मान्य जाल्ली आसा. रिजन आसा म्हापशेकार म्हणून आसा तांच्या मनांतलो भंय काडून उडोवप ही पूर्ण जबाबदारी जी आसा ती प्रशासनाची आसा. 5 कडेन चोरी जालो म्हणून आमकां फाटी कंप्लेन आमी रजिस्टर केला आणि तितून ते शॉपां तेंच्यानी फोडला. शॉपां आमचे गाले आनी किसॉक्स तितून व्हडले तांकां काय व्हरूंक मेळूना, तेंनी सामान काय व्हरूना. बट दे वर ट्रायंग ते सगळे सोदताले कॅश आनी सामान व्हेल्लें जाल्यार ते इजिली धरपाक तांकां की आमचे प्रत्येक नाका आसा आनी स्टाफ लायिल्लो आसा. बट आतां हितून कवर ऑफ डार्कनेस तांच्यांनी हें केलें, जाला इन्सिडंट जाला ना न्ही, आमी एडमीट करता आनी आमकां थोडे तितून लिड्सूय मेळ्ळा. सी वी आर वर्किंग ऑन इट त्या केसीचे बद्दल आनी जाता आमी बेगीन तांकां पुलिसाचे. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की हो मार्केट तुमचो, मार्केट ऑर्गनायझेशन आसा, मार्केट तुमी सगळो युनियन आसा, तुमी म्हणजे थोडे CCTV लाया, पार्टिसिपेशन करून तुमचे हे काडून रिसोर्सीसात आनी एट द सेम टायम तुमी कम्युनिटी पॉलिसींग करा सो दॅट आमकांय हेल्प जाला. थोडे प्रॉब्लम जाता बट ते दिसा जेन्ना चोरी जाल्यार स्टाफ आशिल्लो बट तितको नाशिल्लो जे आमचे एक्सपेक्टेशन प्रमाणे आशिल्लो. आतां तेंच्यांनी एग्री केला आनी ते सांगता की आमी CCTVचे प्रोसेस स्टार्ट करता घालपाचे आनी ऑल्सो कम्युनिटी पॉलिसींग ते आमकां पार्टिसिपेट करतले आमच्या वांगडा आनी जॉयंटली आमी पेट्रोलिंग करतले, पुलीस आनी मार्केट एसोसिएशन. सो हो एक बरो ट्रेंड आनी आमी तांकां एश्युरन्स दिला की फुडें असले कांय जावपाचें ना. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. तो बनो AI के असली गेम चेंजर्स. ज्वाइन कंप्यूटर साइंस एट पारुल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.